8 दीस जाले शौर्याचे उदीक आमकां मिक्स जाता पिवपाचें उदीक आमकां पिवपाक न्हावपाक कांय मेळना. आमी हांगा कंप्लेंट केली येयले न्ही. सकाळी 10 येयले 11:30 वायंड अप गेले कामगार काम करून सांजे परतून येवंक ना. आनी हांव परत शेनवारा येयलो हांगा जॉन म्हणून आसलो जॉन ताका विचारलें हांवें तुजें म्हणलें लेबर हांगा तो म्हाका कितें सांगता सेकंड सॅटर्डे आनी संडे काय हॉलिडे कायद्यान ते सेकंड सॅटर्डे आनी संडे हॉलिडे आसता लेबरांक ते म्हाका खबर आहा ते हॉलिडे नासता म्हणून तो म्हणटा हॉलिडे जर आसता जाल्यार हांगा 10 लेबर कित्याक बसून आसले भायर 10 लेबर हांगा बसून आसले ते रावले प्रायव्हेट कामाक नाजाल्यार म्हाका ते ओवर टायम घेवपाक गेले ते. आनी आतां तो सांगता तुवें समोर आपलें उदीक सोडलें पयर हांगा येयल्लो आनी म्हणलें मातशें उदीक सोडलें उदीक तुवें समोर उदीक सोडलें म्हणपाक लागलो. आतां कोणाक भुरग्यांक कोणाक जाणट्यांक प्रॉब्लेम जायत बाय मिस्टेक कोणाक कितें जालें जाल्यार कोण हेका रिस्पॉन्सिबल कोण हेका. आतां येय म्हणटा पूण आतां येता म्हणटा येय कितल्यांक येता टायम कितलो जाला आतां 11 जाले येय येता 10 आनी लेबर येता 9 हेचें काम 11 स्टार्ट आनी सद्दां अपडेट आसता हेंचेर कांयच लोळलें बीन आसता हे लेबर आनी हेंचे सेकंड सॅटर्डे आनी संडे हॉलिडे आसता. म्हणणें कितें आतां तुमकां न्हू तेंच्यांनी म्हणटा कितें तरी जाय न्हू आमकां सपोज तेंचे लेबर 2 दीस सॅटर्डे संडे ना जाल्यार ऑप्शनल कितें तरी दवरूंक जाय कित्याक उदक हे सामकें नेसेसरी सो आनी 8 दीस म्हटल्यार खूब जाले. कशे पाशस काडले ते आमी जाणा पण तेंच्यांनी कितें तरी इनिशिएटीव घेवन आमकां कितें तरी स्टेप्स करून कितें तरी दाखोवपाक जाय आमी कितें तरी करता म्हणून. लूज मोशन स्टार्ट जाला थोड्या त्या उदका खातीर सारकें सीक पडले आनी कितें म्हणून उलोवपाचें हेजे फुडें. आमकां भास येता आनी अशें टँकर धाडलो जाल्यार म्हाका एक तांब्यावर उदक मेळना हांव कितें करूं मागीर आतां आनी बाबा एक हरशीं जर हाडून ताजें हांव दिता